उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप। इसाक आता म्हातारो जाल्लो, ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली आनी ताका कांयच दिसनातले। आपल्या व्हडल्या पुताक एसावाक आपोवन ताणें म्हळें, म्हज्या पुता। ताणें जाप दिली, आबळे, हांव हांगा आसा। इसाकान म्हळें, पळय, हांव म्हातारो जालां, केन्ना हांव मरन तें हांव नेना। तुजी शिकारेची हातेरां, बाणांचें पोतें आनी दोनू घे आनी रानांत वचून शिकारी मारून हाड। म्हजे रुचीचें बरें एक जेवण तयार कर आनी तें हाडून म्हाका दी। हांव जेवतां आनी मरचे आदीं तुजेर आशिर्वाद घालतां। इसाक आपल्या पुता लागीं उलयतना रेबेक्का आयकताली। एसाव शिकारी मारून हाडूंक रानांत गेल्लो त्या वेळार। उपरांत तिणें घरांत दवरलेली आपल्या पुता एसावाची भोव बरी मुस्तायकी हाडून आपल्या धाकट्या पुताक जाकोबाक नेसयली। बोकऱ्यांचे सामडे ताच्या हातांक आनी लोव नातलेल्या गळ्याक रेवडायले। आपणें तयार केल्लें जेवण आनी उंडो तिणें आपल्या पुता जाकोबाच्या हातांत दिली। जाकोब आपल्या बापाय सरशी गेलो आनी म्हणालो, बापा। ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां। तूं कोण म्हज्या पुता? जाकोबान आपल्या बापायक जाप दिली, हांव तुजो मालगडो पूत एसाव। तुवें सांगिल्ले प्रमाणें हांवें केलां। उठ आनी बोस आनी हांवें हाडिल्लें शिकारेचें मांस खा। उपरांत म्हाका तुजो आशिर्वाद दी। इसाकान आपल्या पुताक विचारलें, तितले बेगीन तुका शिकारी कशी मेळ्ळी? जाकोबान जाप दिली, सर्वेस्परा तुज्या देवान म्हजे मुखल्यान ती धावाशी केली। इसाकान जाकोबाक म्हळें, ये लागीं सर, तूं म्हजो पूत एसाव वय की न्हय म्हूण हांव तुका सांसपून पळयतां म्हज्या पुता। जाकोब आपल्या बापाय इसाका लागीं गेलो। इसाकान ताका सांसपून म्हळें, तालो जाकोबाचो, पूण हात एसावाचे। जाकोबाच्या हातांक एसावाच्या हातांक आसलेले परी लोव आसली, देखून ताची वळख इसाकाक मेळ्ळी ना। ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो। पूण परतून ताणें विचारलें, तूं खरोच म्हजो पूत एसाव? वय, ताणें जाप दिली। इसाकान म्हळें, शिकारेचें मांस हाड, तें केल्या उपरांत तुका आशिर्वाद दितां। जाकोबान तें हाडून दिलें आनी इसाकान तें केलें। उपरांत ताणें ताका पियेवंक दाकासोरो दिलो आनी तो पियेलो। ताच्या बापायन इसाकान ताका म्हळें, म्हज्या पुता, लागीं ये आनी म्हाका उमो दी। तो लागीं सरलो आनी ताका ताणें उमो दिलो। ताणें ताचे मुस्तायकेचो परमळ घेतलो आनी ताका आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, सर्वेस्परान आशिर्वाद घाल्ल्या त्या शेता परी म्हजो पूत परमळटा। देव तुका मळबातावन दव दिवं, शेतां तुजी पिकाळ करूं, भरपूर फळ आनी दाकासोरो तुका दिवं। लोक तुजी सेवा करूं, राष्ट्र तुजे मुखार सरपटूं। तुज्या भावांचो धनी जा, तुजे आवयचे पूत तुजे मुखार सरपटूं। तुजेर शिराप घालतेल्यांचेर शिराप पडों, तुजेर आशिर्वाद घालतेल्यांचेर आशिर्वाद पडों। देवाचें उतार हें। सा मातेवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। तवळ जुवांवचे शीस जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी आनी फारिजेव साबार फावटी उपास करतांव, पूण तुजे शीस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगाता आसता पर्यान काजाराच्या वोवळ्यांनी दुखेस्त जावन आशेत गी। होरेताक तांचे तावन काडन व्हरचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले। कोणूय मनीस पोरण्या वस्तुराक नव्या लुगटाचो कोपो मारिना, कित्याक तो कोपो पोरण्या वस्त्रांची सुतां ओडून काडटा आनी ताचो फाळो आनीकय व्हड जाता। तशेंच नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिनात, तशें भरल्यार चिलां फुटतात, अशें वायन गळोन वेता आनी चिलांय विबाड जातात। नवो वायन नव्या चिलांनी भरलो जाल्यार दोनी शाबीत उरतात। देवाचें उतार हें।